आज आमची गोमंतक उत्पादन संघटनेची मिटींग आपयली। ती मिटींग आपयलो उद्देश म्हटल्यार आमचो कारखानो बंद जाल्यार 5 वर्सां पूर्ण जाली आनी ते सरकारान आमकां जे कॉम्पिटिशन म्हणटा शेतकऱ्यांक ते कॉम्पिटिशन मेळ्ळें ते ह्या वर्सा लास्ट जालें। आतां फुडें कितें करपाचें आमी शेतकऱ्यांक फुडें कितें करचें? सरकाराक विचारल्यार सरकार म्हणटा फॅक्टरी चालू करता करता परत 5 वर्सां जाली आजून फॅक्टरी चालू जाली ना। म्हणटकूच आतां फुडें आमी विचार केला की एक सीएमा मेळोन आमी एक थरया म्हणून जेन्ना आमी वचून मेळ्ळे बी तेन्ना सीएमान आमकां उत्तर दिलें फॅक्टरी आपूण चालू करता रोखडीच म्हणून निविदा काडटा पूण आजुनूय परत तेजें कांय आमकां ना पळय पेपरार सुद्दां कोणी सीएमाक खंयचे कोणी विचारलें पत्रकारांनी फॅक्टरी चालू करता तेन्ना तेणी सांगलें आपूण रोखडी निविदा काडटा म्हणून। आनी ते मदीं फॅक्टरी कितें हार्वेस्टिंगाक लोक मेळना अशें कांय शेतकार अशें बंद दवरले त्या रिणांत उरले कारण तांकां कंम्पिटिशन मेळना अशें शेतकार उरले जर फॅक्टरी चालू जाल्ली ते परत रोवन आपणाले ते हितूंतल्यान कितें तरी वेव्हार करतात। आमकां जाय कितें सरकारान ठोस सांगिल्लें आनी नोटिफिकेशन काडलें ह्याच दिसांनी 15 दिसां भितर कित्याक ऊस लावपाक टायम वता आसता। ऊस तर मे म्हणल्यार सादारण एक 3-4 पेर वाडयना ऊस वाडयना जाल्यार तो पावसाक ऊस वाडच ना। ताका लागून सरकारान खरोच ऊस घेतलो फुडल्या वर्साक। आमी आज इतलेच खातीर मेळ्ळा की आमकां नोटिफिकेशन जाता तितलें बेगीन काड आनी शेतकारांक प्रत्येक जेडीओ हितूंतल्यान पळय प्रत्येक जेडीओ डिपार्टमेंटांतल्यान त्या भागांक कळोवचें की ऊस लावपाक तुमी सुरू करा आनी आमी हो ऊस खरीद करतलो आनी हेजी रेट बीट सगळी कितें करून शेतकारांक ट्रॅक्टरां बी सबसिडी मेळटली बाकी आतां सबसिडी सीड्स हे सगळी चालू करून परत ते आमकां तुमी ऊस लावपाक मोटिवेट करचें आनी ऊस लावपाक प्रोत्साहन दितलें ही आमची मागणी आसा।